विश्व कोंकणी केंद्र यूट्यूब वाहिनीचे संध्याराग कार्यक्रमाचे समस्त वीक्षकांके मिगेलो मोगाचो नमस्कार. आयची मिगेल अध्याय जीवनांतुलो हासु. हासु हांव हास्य प्रधान भाशण करतली बायल मनीशी. हासु म्हणजे कितलं अगत्य आसा म्हणून विशयान आज हांव उलोवचें इश्ट पावता. जीवनांत तूं हास्य जेवचें मनुष्य प्राणीक मात्र विंगड खंयचे प्राणीक हास्य जायना. तसल कडेन आज आमगेर अहंकारारी हांव म्हणजे एक श्रेष्ठ म्हणजे एक अभिप्रायारी हास विसरून भारी गांभीर्य घालून बसलींची. हसल्यारी मन हगूर जाता, मनाक समाधान जाता, येद्र आशिल्ल्यांकय एक नमने आत्मीयत येता. हासू म्हळ्यार कसं नाही, हासान तूं नमुनवार हास आसा. एक प्रितीच हासू. त्या प्रिती हासान तूं आत्मीयत आसा, तूं मिगेलें म्हणजे एक आपणेपण आसा तशी प्रत्येकय दाखयत तें. हांव तुगेलो तूं मिगेलो म्हणून. तेची एक गुंफा भितरी केलो पण कोणी उलयतना नंज हासतली आसा ती. नंज हासची म्हळ्यार ही तांकां येद्राचें उलयतलें केवल करून हासचें. ताका हांसू म्हणचें जाल्यार व्यंग्य हांसतो. त्या व्यंग्य हांसा निमित्त आमगेले एक सानबुदी दाखयता, येद्र आशिल्ल्याची मन दुखयता. अशी हांसू म्हळ्यार अनेक रितीर आसा. केलो वेळा अट्ट हांसू आमी कसं की एक विजृंभणेर चलत आसा ती म्हण गे न्हू, अट्ट हांस आसता. केलो वेळा पोण हास्यें. पोण हास्यें म्हळ्यार सान विशयाक जमित संतोशारी पोण हास्यें. उसरू खेळचें जायना अशी पोट धरून हांसतली कितली की जन आसा ती. तांकां व्हड विशय जावका म्हणना. हांसका म्हणजे एक मनस्थिती तांगे जावंक आसता. हांव एक हांसका, म्हाका संतोश जावका, म्हाका आमचो हांस मेळका म्हणजे एक मनस्थिती तांगेली जावन आसता. त्या देखून हांस म्हणचो आवश्यक मनशाक. हास्याचे अधिपती गणपती. नवरसान तूं हास्याक द्वितीय स्थान दोनी स्थान दिला जाल्यार गणपतीक केन्ना अग्रपूज करचें. तसल कडेन हास्याकय तशीची स्थान दोनी दिल्यारीची अग्रस्थान गणपती देखून हास्याकय पुरा कडेन भारी एक मोल आसा. मस्त एक ताका जनाली एक बेंबल आवडी आसा. हास्य आनी अपहास्य ताका 2 अक्षराचो मात्र व्यत्यास. हास्याक आनी अपहास्याक. एक अपहास्य आशिल्लें सदना तें हास्य आशिल्लें अपहास्य जाता. कित्याक म्हळ्यार अनेकल्या विशयान बेंगे बांदून हास्यें. एक गुंपान तूं एकल्याक वाऱ्या धरून उलोवचें. एक गुंप आसतना बाकीचे आसता ती म्हण एक मनशाक एक गुरी धरून न्हू, एक टार्गेट करून न्हू उलोवचें. ते गुंपा आसतना तो नाका म्हण हास्या पुरो. जाल्यार एकलो आसतना कितलो बेजार जावच्या पुरो ताका. विशेश जावन न्हू तागेलेय म्हळ्यार जनान ताका वाऱ्या धरून हांसल्यार वो उलोवन एक व्हड जन म्हण जेवच्या पुरो. जाल्यार फाय कोणी आमकां तशी उलयल्यार आमकां कशी जगता म्हूण आलोचन केल्यार कोणाकय आमी तशी वाऱ्या धरून उलोवचें. उलयलें उलोवन गश्टून खावचें हें लायक न्ही. आनी विशेश जावन प्रत्येकल्या लांगडान तूं कसनेपुणी एक उण आसता. कसनेपुणी एक उण आसता. तातूंत दैहिक न्यूनते आसा ती. एकलो थोर आसता, एकलो सपूर आसता. त्या विशय घेवन सगळो दीस कुशाल म्हणून हास्य केल्यार तांकां तें खुशी जातवय. आमगेल्या आंगान तुला कसनय एक उण धरून न्हू येद्राच्यान उलयल्यार आमकां कितलें बेजार जाता. तें लेखून न्हू जाल्यार तितलें आमी बॉडी शेमींग म्हणटाची इंग्लिशान तूं आनी एकल्याले देहा विशयान एक तांगेल न्यून्यते विशयान एक तांगेल कसनय एक कसंकी एक चडून जालेले तांणी समकुरू जायना तिल विशय केलो पुरो आसता. ते घेवन एक 4 जनां येद्राक हांसून तांकां सान करून मना दुखोवचें. हाका हास म्हणाची. हास म्हळ्यार आमी हांसका, आमगे लोट येद्रा बशिल्ल्यांनी हांसका आनी सकडांनय हांसका. सकडांकय ते सहन जेवत तशेंच का
सकरानय संतोष भोगता तांतू तांतू एकल्या बेजार जाल्यार ताका हास्य म्हणाची, ताका अपहास्य म्हणटाची, लेवडी म्हणटाची. हास्य म्हळ्यार कसलें जिवनांत तूं मस्त नमुन्याचे एक रस आसता, करुणा रस, रुद्र रस, अनेक अत्रेक, ते प्रत्येक आसता जाल्यार ते खंय मेळटा, एक विशयान तूं मेळटा. एक विशयान तूं आमी पळयलेल्या दृश्टिकोनान तूं आमकां ते मेळटा. कुर्ड्यान हस्ते आपण पळयल्या म्हणके म्हण हांव केन्नाय सांगता. कुर्ड्यान हस्ते आपडतना कान पळयल्याक गिरशिशी, पांय पळयल्याक खांबुशी, बाल पळयल्याक राज्युशी आनी पोट पळयल्याक व्हडलो पागरशी हस्ती दिसली काय. तांगेले अनुभव री एकलो म्हणल काय हस्ती म्हळ्यार पागरशी म्हणल काय, एकलो म्हणल काय हस्ती म्हळ्यार गिरशी रे म्हणल काय. म्हळ्यार तांणी पळयलेले तांगेल योग्यतानुसार कुर्ड्यान समग्र हस्ती तांणी पळयनी. तशीच हास्य वरेन एक विशयान तो आमकां हास्य जेवका म्हण लेखल्यार आमकां हास्य मेळटा. आमकां दुख्ख जेवका जाल्यार दुख्ख दिसता. केदनाय हास्य केदनाय संतोष मेळका जाल्यार ते सोदूचें आमकां कळका. कशें आमी विंगडाल विशयान चुकी तांगेला अवगुण तांगेल कसकसेल मायनस पॉयंट्स सोदूच्या उत्सूक जावन आसता की तशी प्रत्येक विशयान तो हास्य सोदिल्यार आमकां खंडीत जावन मेळटा. आमगेलें जीवन आनंदमय वता, तांगेलें जीवन आनंदमय वता. हास्य नगु बल्लवनिगे रोगविಲ್ಲ म्हणटाची. नगु बल्लवनिगे रोगवू आसता, सक्कड आसता. जाल्यार एक विशयान हास्य जावन उरलो न्हू ते हगूर जावन घेवच्याक अभ्यास आशिल्ल्याक आज जीवन म्हणजे ಪ್ರತಿಯೊಕ್ಕल्याक ಚಚ್ಚ ಜಾಯನತಿ ಲೊಕಂಡ ಚೇವಣಶಿ ಜಲ್ಲ ಕಬ್ಬಿಣದ ಕಡಲೆಕಾಯಿ म्हणटाती. ते कब्बिणದ ಕಡಲೆಕಾಯಿ आशिल्लें जीवन आमकां एक आंगा भितर हास्य प्रज्ञा आसा म्हण जाल्यार आमकां ते शिजयलें नेलकडलें जावन दाखयता. आरामेर खावचें जाता, आरामेर जिरोवचें जाता. तशी खंयच्यो विशयो आमकां जिरोवन घेवच्याक खंयची साध्य आसा त्या हास्यान. खंयचेंय एक भाशण असो कसनय असो तांत एक चूर हास्य, एक चूर कोणाकय दुख येनातील हास्य, कोणाकय अवमान करनातील हास्य तांत भितर आयलें म्हण जाल्यार जन उत्सूक जावन तें भाशण आयकता ती. तुगेल कितलेय व्हड पांडित्य असो बरी पंडिताल भाशण मात्र करता आसल्यार आयकतले आसा ती. कित्याक म्हळ्यार पांडित्य आयकतले, पांडित्य आशिल्ले मनशां येद्रा बशिल्ले आसता ती. जाल्यार सामान्य म्हण आशिल्ल्या मनशांक तांत एक चूर एक कसने हास्य आयलें म्हण जाल्यार त्या विशयांची आकर्शक जावन ते आयकुया अशी जाता. तुमकां आगोत आसा बद्रगिरी अच्युतदास मामान हरिकत करतना इतलो आकर्शक आशिल्लो म्हळ्यार हरिकत भारी आकर्शक. ते काणी निरूपण सकट भारी चंद करून सांगता आशिल्लो जाल्यार ताजे तूं इतलो हास्याची उपकथे तो सांगता आशिल्लो. हास्य उपकथ सांगता देखून मस्त जन उपकथ वपास आयकूच खातीर हरिकथे वता आशिल्ली. ते कितलेय पण तो सांगो हांकां आयकतले बोर जायना आशिल्लें. आयकतल्यांक कितलें पण तो सांगता भो म्हणूय दिसना आशिल्लें. कित्याक म्हळ्यार हास्याचें आकर्शण तितलें. आतां 4 जणांन वट्ट जावन आसतना एक गुंप आसतना कोणी एकलो मस्त कुशालबाई म्हण जाल्यार तागेले सुत्त मोवा मुसुशे जन आसता ती. तुमकां गोत आसा पुरो. एक कुशालबाई मनीस थंय एक गुंपा आस म्हण जाल्यार तांगेले सुत्त जन आसता ती. कसल्याक आज जनाक हास जावका जाल्यार हास्याक विसरला. कित्याक म्हळ्यार सरळ जीवन म्हणजे भारी एक कश्ट जाला. प्रत्येकल्यान हांव बुद्दंत, हांव व्हड मनीसू, हांव एक बुद्दंत, हांव एक व्हडलो पंडीत, हांव हाका पुरो हाशिवें म्हण लेखल्यार हास खंय गेलो. तुमी गंभीर, तुमी पंडीत, तुमी मस्त सकट गोत आशिल्ले, श्रीमंत सकट वय जाल्यार एक वेळा हांसून पळयाची. एक वेळा पोटभर हांसून पळयाची. मनाक कितलो आनंद मेळटा, कितलो संतोष मेळटा, कितलो हगूर जाता मन. आमी जना लागीं कितलो वताची हें पळयलें म्हण जाल्यार मनीस खंडीत हांसूं इश्ट पावता. तूं गंभीरार आसलो सदन
जनां देखून दूर वता. आमी जेन्ना देखून दूर वचून एत्तर एत्तर वाडका म्हणना आमी हांसून मोगारी जेन्ना लागीं लागीं वाडया. हांव एक हास्य भाशण करतली. कसं विशेष व्यक्ती कांय न्ही जाल्यार खंयचेय ऑफिसा वच्चो खंयी वच्चो जन इल्ली बन्नी मॅडम म्हण सांगून ಸ್ವಲ್ಪ वेळ उरलो न्हू मिगेल्यागी चंद करून घेवन मिगेल काम करून घेवन दिताची. तांणी सेवे तांगेली सेव म्हण करता ती जाल्यार म्हाका विशेष जावन करताची. कसले करता म्हळ्यार खंयकी मिगेल भाशण आयकून आसता ती, खंयकी म्हाका टीव्हीर पळोवन आसता ती, खंयकी मिगेल व्हिडियो पळोवन आसता ती. त्या उडगास जावन तांकां म्हाका पळोवन हांस येता, खूश जाता. त्या कुशेंत आनी म्हाका प्रितीर तांगेन मिगेल काम करून दिताची. तशें देखून हांसाचें मोल खंयचें आसा म्हूण सांगल्यार समाजा भितरी आज आमी एक जावन घेवन दूद आनी उद्दाशी बरसूंक जाल्यार आमी एक मन सरळ दवरून सकलाल उठ हांसून आसचें शिकता. आनी तो अहंकार कसलो ना. आमगेलें काम आमी करता वचयत जाल्यार तें मेच्चून घेवन हें आमगेलें केलेलें काम तुमी केलेलें आमकां भारी खूश जाली म्हूण सांगल्यार ताज्या पयशी व्हड कसं आसूं. आजी कर्नाटका भितरी खंयचेय गांवां वचून अशें भोंवताना एक 4 जन पुणी म्हाका गुर्त आशिल्ली मेळटाची. म्हाका मुखता पळोवन न्ही मिगेल हास्य आयकून म्हाका टीव्हीर पळोवन हाज्या पयशी व्हड आस ती म्हाका कसलें जावंक हांवें. पयलीं हांगा कोड्यालान तूं दिग्विजया उत्सव जाताना रस्त्यार हांव भोंवता आसतना कितलींय जन माये मिगेल मांयक तूं म्हळ्यार भारी, मिगेल्या पैकीच्यांक तूं म्हळ्यार भारी, तुगेलो एक सेल्फी काडचें म्हणटाना तांणी म्हाका ऑस्कर एवॉर्ड दिलेलो तितलें खूश जालें म्हाका. कित्याक म्हळ्यार तांणी मिगेलो सेल्फी काडला म्हळ्यार खातीर न्ही, कोणकीय मिगेल गुर्त नातिल्ली मनशी वरेन ती मिगेल भारी मनीशी म्हाका भारी प्रिती ती म्हळ्यार म्हूण सांगची तशी जाल्ली नवें. देवान तें एक सौभाग्य म्हाका दिलें नवें. ताका कारण कसलें मिगेल हास्याची 4 उत्तर अशें म्हणटाची. हांसूं म्हणजे कितलो अगत्य म्हळ्यार एकलो मनीस व्हडलो PhD केलेलो हॉस्पिटलांत एडमीट जालो. हॉस्पिटलांत एडमीट जालो तें न्हिदोन आशिल्लो, ताका कांय कुडवना, वेळ वचना. तागेलें पुरो ऑफिसा बूक करून हाडलें, कसं केल्यार हाका वेळ वचना. तेन्ना आमगेलो मानसीक गुरू कुगो ताका मेळूं गेलो खंय. थंय वताना एक 4-5 बूक घेवन गेलो खंय. हास्य बूक सಣ್ಣ सಣ್ಣ प्रबंध म्हणून ललित प्रबंधाचे एक 2-4 पुस्तक घेवन गेलो. वचून घेवन ताका दिलें. ताणें थंय दवरी म्हळके ताका संते म्हळके तागेले लेकार व्हडोड्ड कोणाल की सकड बूक व्हडोड्ड रायटर्स जाले मात्र बुक्स हें पुरा लघु बूक म्हणून. मागीर हॉस्पिटलांनी के मस्त दीस आशिल्लो तो. मस्त दीस आशिल्लो तेन्ना एक दीस अशी न्हू ते उपगणीक ताणें तें पुस्तक घेवन वाजूचें सुरू केलें खंय. वाजिता 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 ताका कितलो खूश जालो म्हळ्यार तो पुरा पुस्तकां वाजिल्लें खंय हाण वचचें. मागीर हाका फोन केलो खंय ताणें, तूं दिलेले 5 बूक वाजून जाल्ले मिगेले आनी तुगेले तसलेय बूक कसले हाड दी म्हाका. कित्याक म्हळ्यार म्हाका तें वाजिता 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 हसता 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 मिगेल्या आरोग्यान तूं मस्त सुदारण आयल्या आनी म्हाका वेळ गेलेलो कळतना दय दवरून तुगेले आनी तसले ललित प्रबंधा पुस्तकांनी आस म्हण जाल्यार ते म्हाका कोण पुरा रायटर्स आज काली फेमस म्हण म्हाका गोतना. म्हाका पुरा गंभीर भाशण करतले मात्र गुर्तू तुगेले आस म्हण जाल्यार हांडी म्हणके. हाणें संतोशान ताका पोर घेवन दिल्लें. तितलें मात्र न्ही आमगेले संघटनेन खंयच्यो कार्यक्रम जाल्यार तो येवन मुखावेल सालार बसून आमगेलें भाशण पुरो आयकून संतोश बगून वच्ची तितलें हास्यप्रेमी जालो. एका टायमार गंभीर भाशण, गंभीर विशय, गंभीर व्यक्तित्व आशिल्ले मनीस आज गंभीर आसल्यारीची ते गंभीरान तूं एक आरोग्यकर हास्य म्हणून पळय तें आस्वाद करची तितलें एक तयार जालो. कित्याक म्हळ्यार हांसांत कितलें मोल आसा म्हूण ताका कळ्ळें. तशींच तो एक डॉक्टराक तुमी वच्चाची. तो डॉक्टर कितलो बुद्दोंत असो, कितलो एक्सपर्ट असो, कितले लायक वखद दिवं, कितले लायक ट्रिटमेंट दिवं. पेशंटाले 2 वेळा चंद करून उलोवन हांसून उलोवन कांय भिवू नाका बा हांव सही दिल्यार सण्ण दप्पा म्हूण सांगलें म्हूण जाल्यार पेशंट अर्द हुशार जाता. कित्याक म्हळ्यार थंय त्या हांसा मुखांतर एक आत्मीय वातावरण निर्माण जाता. ते विश्वास येता. हो म्हाका सम करता हागेल वेळ आमी विश्वास करूं येता म्हणचे विश्वास येता.
इत्या म्हळ्यार थंय एक आत्मीय वातावरण जाल्लें आतां हांस आसा तेंची बुदोवन तूं कितली बुदोवन तूं पेशंट आयलो न्हिदलो उडकार आयलो बसकार आयलो वखद चिटी बरोवन दिलो कसो न्ही डॉक्टराले समज चार उत्तर उरलचें ना म्हण दिसता तें देखून डॉक्टरान जाल्यारीची पेशंटा लागीं चंद करून उलयलें म्हण जाल्यार डॉक्टर विश्वास चड जाता आमी खंय वताना आमी एक आमगेले गुर्ताच्यान मेळ्ळ्यार हाशिल निमित्त आमकां कांय कसो खर्च ना चंद करून हांसया आमगेले तोंडा आशिल्ल केलो दान प्लास्टिकाचे अशें पुरो जाल्यार आमगेले तोंडा आशिल्ल तितले दीस आमगेलो नव्हतो तसो म्हण हांसया मुक्त जावन हांसया केलो जाणां रस्त्यार मेळचें आसा आमकां गुर्त आसता न्ही जावन आमी तांणी येता आसत नवे म्हूण घेवन तांकां पळोवन घेवन आमी दान सोडल्यार तांकां एक नंबर हांसयाक खूश ना करून घेवन वताचे कसो खर्च आसा बा ना म्हणजे रस्त्याचे आमी ह्या बगलेन आसा म्हणजे त्या बगलेन वचचें तुका एक हांसूच्या कसो नश्ट आसा एक हांस हांसलो म्हण जाल्यार हांव तुगेलोची म्हणचे एक आमी एक दोनी शब्द तांगेले दिकड दिल्या वरी जाले अयो तूं गेलो म्हाका गुर्तच तुगेलो म्हणल्या वरी आनी एक केलो जनाल हांस आसा एक 4 जाणांन बसून कसो की उलयता आसतना लागीं बशिल्लें पळोवन करून घेवन दोळे हालोवन घेवन हांसचें ताजे अर्थ कसो जालें उलयता पळय म्हण घेवन तें 10 येद्रा बशिल्ल्या कळना म्हण हांणी लेखला हांकांय पुरा कळटा कोळ घेवन ते तिरस्कार करून ते मिरून वची तितले हास्य प्रज्ञे एक ताकत हास्य उलयतले आसा हास्य उलो सुलभ न्ही एक मनशाल तोंडार एक हांस ओडोका जाल्यार तितलो सुलभ न्ही तांतू अश्लील नाशी तांतू कोणाकय एक टोंट नाशी तांतू कसने एक कोणाकय दुखची तशी विशय नाशी तांतू एक नमने कसनेपुणी एक चांग विशय दवर घेवन एक हास्य करचेच पळय तें सादारण काम न्ही तें व्हड काम तें तशी जावका म्हण जाल्यार ताका एक मनस्थिती जावका केलो जाणांनी म्हाका म्हणू आसा तूं खाकेक कसो क्लास आशिल्लो वे म्हणून क्लास कसो न्ही आमगेले घरेच एक स्कूल आमगेले घर कडेन सुत्तमुत्त जावचे विशय आमी गमन दिवन पळयलें म्हण जाल्यार आनी घर कडेन एक वातावरण तशी आस म्हण जाल्यार ती एक प्रवृत्ती आमगेली जावन वता देवाल दयन ती प्रवृत्ती आज मुगेले पोटभरची वृत्ती जाल्ले हाका मूल कारण कोण मुगेले घरकडचें वातावरण मुगेले भाव भयण्यो मुगेले अण्णा भयणील चेडूं मुगेले अम्मा मुगेले अनम्मा मुगेली म्हणाल मस्त जन तांकां पुरो ते हास्येक एक अभ्यास आशिल्ले निमित्त एक हास्य करचे अभ्यास आशिल्ले निमित्त आमी पुरा वट्ट जालेले तेन्ना गम्मत भारी गम्मत ते गम्मते वातावरणांतू आमी व्हड जालेले निमित्त आमगेल्या आंगा भितर रक्तांतू हास्य प्रवृत्ती आयल्या हास्य म्हळ्यार आनेकल्यांक हांसचें तें दुखच्या पुरो जाल्यार एक हास्य म्हळ्यार एक क्षणापुणी एक घडयेपुणी कितलेय कश्ट आसल्यारीची एक संतोश वांटूचे एक विशय अर्थान हांव एक मनशाल बार तेरा गेलेली तिगेले सुन्नेले तागेले सुन्नेले हाका आमंत्रणा वयरी हांव एक बार तेरा गेलेली मागीर जेवण करून अशी येवचें वे म्हूण ते गेलेले मनशाल बायलेले उल्लोच्या म्हण घेवन भितर गेली भितर बसतना ती नुत बेजारा तोंड कोण बसले सुत्तू बशिल्ली पुरा तागेले विशय उलयता आसा ती कशें जालें तें कसन जाल्लें कशें गेल्लो सकाळ म्हूण घेवन तेन्ना हांव भितर गेली भितर वतना तिगेले सुन्नेन म्हाका गुर्त करून दिलो माई ही कोण म्हूण कळ्ळें तुमकां मुगेले फ्रेंड संध्या शेणै तुमकां मेळू आयल्या पळयाची जेवण जाल्ल्यार तुमकां मेळू आयल्या म्हणटाना ती अशी माती मुळां घालना आशिल्ली अशी म्हाका पळयली अयो तुगेले गुर्त नांव म्हाका गोत्त आसा बा तुका केन्नाय हांव टीव्हीर पळयता हांगा पळयता बारीकूच जाता म्हाका म्हूण हांसली देवा मुगेलें जीवन सार्थक जाल्लें म्हूण लेखलें हांवें इत्या म्हळ्यार बामणान मेल्लेले बेजारार बैसून तोचीय विशय उलयता आशिल्ले 7-8 जनाल सुत्त बैसून आशिल्ले बायल मनशे लेगी एक घडये जाल्यारीची म्हाका पळोवन तोंडार एक हांस आयलें ना तिका म्हाका पळोवन तिगेले तोंडार एक हांस आयलें नवे एक क्षणापुणी ते दुख्खा वातावरणा देखून ती भायर आयली नवे हाज्या पयशे व्हड म्हाका कसो जावं कवे न्ही जावं न्हू देवा भारी खूश जालें म्हाका
हांव म्हणलें अम्मा तुगेल्या तोंडार एक घड पूण हांस येयलो म्हाका भारी खूश जाली. हो हांस केन्नाय तुगेल्या तोंडार आसचो म्हूण सांगलें. तशी तो हांस तो केन्नाय तिगेल्या तोंडार आसचो. बामूण वचचें बामूण येवचें तांगेल ऋण ताका कसनय करूं जायना. केलो पुरो अनिवार्य घटना आसा. ताका कसनय करूं जायना. जाल्यार मना भितर आमी हांसू दवरून घेवच्यो. ते खंडीत जावन व्हड खंडीत जावन व्हड संसान एक संदर्भ पुरो आमगे सुತ್ತमुत्त जाताची. ते आमी हास्यार घेतले म्हूण जाल्यार हास्यार मेळटा. कृष्णा मठा कोणाकय घेवन वता. ते गेलेले तेन्ना हांव काय तांकां आजी ते कोणाकय कसने घेयाची म्हूण हाता लायिल्ल्यो कसने ना. जाल्यार केन्नाय म्हाका राक्को दिनाची. भितर व्हरताची. ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ म्हणटाची ಈಚೆಯಿಂದ ಹೋಗಿ म्हणटाची. मिगेल ಒಟ್ಟು आशिल्ल्यानी संतोशार देवा पळयता ती. तांतूय अर्था एकले बैल मनशां वेलेले तेन्ना जावेत गो तूं ना जाल्यार आमकां अशें वचचें जायना आशिल्लें म्हणलो तिगेलो बामूण. कितलो सुलभ जल गोंय गेलो टियो न्हू म्हूण म्हणाल. हांव म्हळें कांय ना बा तांकां आमकां केन्ना पळोवन गुर्तच न्हय. आनी केन्नाय आमी हांसून उलयतात पळय तांगे लागीं त्या गुर्तार तांणी सोडचे शिवाय आनी कसं न्हय म्हणटा तागेले बायल म्हळ्यार वय इगेले के गुर्त जाल्लो म्हण ना म्हणली. ते गुर्तु मिगेल न्हय मिगेल हांसाचें आनी मिगेल उतराचें तांकां गुर्तु. हें गुर्तु हें हांसू हें संतोश पुराय जनांका मेळ्ळो म्हणचें मिगेलेक मन. केलो पंता गुर्तर्थ नातील समीत मॅडम तुमकां आमी थंय पळयलां म्हणटाना कितलो खूश जाता. स्वता येवन तांणी उलोवन वताची. लागीं येवन उलोवन वता ती. तशें जाल्यार आमी एक श्रेश्ठ म्हणटा भाशणकार न्हय जाल्यारीची व्हड एक कसने एक विशय प्रतिपादन करना जाल्यारीची हांसू म्हणचें अगत्य. हांसू म्हणचें कितलें अगत्य म्हणचे नमुन्यारी उलय देखून जनाल हृदयाक आमी हत्तीर लागीं जालींची. मिगेले गुर्ताचे एकलस ताकाय मस्त कुशाल. ताणें खंय आस्पत्रे वच्चो खंय वच्चो ते पुरो आशिल्ले कुशालांनी उरलोची. कुशालांनी उरलो घेवन ते बैसून आसचें ಸ್ವಲ್ಪ वेळ तांगे लागीं ताकाय वेळ वता तांकांय वेळ वता. तांकांय वेळ वता आसतना भितर डॉक्टराक हाणांक कुशाल उरलोची पुरो आयक पडतके. एक दीस डॉक्टर म्हणलके भायर येवन तूं आयल म्हूण म्हाका भितरी कळ्ळें म्हणलके. ताका बेल करून घेवन आपयलके आनी म्हणलके तूं आयल म्हूण म्हाका भितरी कळ्ळें म्हणलके. कशी म्हणलके सायलेंट आशिल्लें आमगेलो आस्पत्रेन तूं येव भितरी तुगेलो सोरू आमगेले येद्रा आशिल्ले हांसचे सोरू दोनीय आयक पडले. आस्पत्रेन केन्नाय गंभीर आनी रडची मात्र आयकूच आमी तूं आयल सदां हांगा हांस आयक पडटा म्हूण म्हणले. हाज्या फाशी व्हड खंयचें आसूं ताका इतलें खूश जालें काय डॉक्टरान स्वता भायर येवन घेवन बेल करून घेवन ताका भितर आपोवका जाल्यार कितलें खूश जावन आसा पुरो. अशी हांसान आस्ती करूं जायना आसा पुरो. कसने व्हड व्हड गांठ बांदूचें जायना आसा पुरो. एके गंभीर मनीस म्हूण घेवन जनाले दोळे एत्तर वचचें जायना आसा पुरो. जाल्यार हांस आशिल्ल्या मनशाक खंडीत जावन जनाल हृदया भितर जाग घेवचें जाता. त्या दुखून हांस म्हळ्यार एक अमूल्य विशय. त्या अमूल्य विशय अनेकल्या मनात दुखोच खातीर उपयोग करनाशी. हास्यशील अपहास्य व्हरनाशी. हास्यशील व्यंग्या व्हरनाशी. हांस म्हळ्यार एक खंयच्याक एक कोणाक दुखोच खातीर उपयोग करनाशी. हांस म्हळ्यार हांसू जावन प्रफुल्ल जावंक घेवन जावं तशी केल्यार मन ताका हांस म्हणचें. आमगेल्या उतरान अनेकल्याल मन केरळूचें केरळील म्हण जाल्यार ताका हास्य म्हणाची. आमगेल्या उतरान येद्राच्याल मन अरळूचें फुलता फुल्ली म्हण जाल्यार ताका हास्य म्हणटा ती. तशें देखून ಹಾಸ್ಯ ನಗು ಬಲ್ಲವನಿಗೆ ರೋಗವಿಲ್ಲ. ನಗುವು ಸಹಜದ ಧರ್ಮ, ನಗಿಸುವುದು ಪರಧರ್ಮ. ನಗುವ ಕೇಳುತ್ತ ನಗುವುದು ಅತಿಶಯದ ಧರ್ಮ. नगू सहजದ धर्म. हास्य एक सहज अभ्यास ते मनशाले. आमी ते दामटून दवरच्या पुरती जाल्यार हांसू म्हणजे एक सहज अभिव्यक्ती ते. नगिसुವುದು परधर्म. अनेकल्याक हांसोचेच पळय ते अनेकल्याल धर्म तो. तोवय हांसो हांवें हास्या म्हणून लेखून हास्य नगिसुವುದು परधर्म. नगुव केळुತ್ತ नगुವುದು अतिशयದ ಧರ್ಮ. इता म्हळ्यार
आमी हांसतची आनी एकल्याला हांसावट बरसून आमी हांसचे ते अतिशय अधर्म. कोणी हांसताना आमी कोण मूग करून घेवन बशी न्हय, कोणी हांसता आसतना घसनांग गेले म्हण लेखचून बशी न्हय, तांतू भितर बरसून आमी हांसका. केदान हांसता मनीस आनंद जालेलो तेन्ना, सूख जालेलो तेन्ना. हाजे अर्थ कसो म्हळ्यार आनेकल्याक सूख मेळ्ळेलें तेन्ना, आनेकल्याला आनंद मेळ्ळेलो तेन्ना आमी आनंद पावचे शिवाय तांगेल सुखा खातीर आमी कश्ट भोगचे, आमी जाळ भोगनाशी तांगेल हांसा भितर आमी एक हांस जेवया. हाजे मागीर कसं न्हय लास्ट आमी निंबूचे नगुता नगिसुता नगुवा बाळुता आमी हांसतची हांसयतची चंदू करून घेवन सकळाल ಒಟ್ಟು ಬರ್ಸುನು ಹಸ್ತ ಹಸ್ತ ವಂಚುತ್ತಸಲ್ ದೇವಾ ಮಾಕ್ಯಕ್ वर दी म्हूण घेवन ಮಂಕುತಿ ಮಾನ ದೇವಾಲೆ ಮಾಗಿಲ್ಕೆ. ನಗುವೊಂದು ರಸಪಾಕ ಅಳುವೊಂದು ರಸಪಾಕ. जिवना भितर हांसूय आसता दुख्खय आसता, ते दोनी सम्मिलन करून घेवन संतोशार वांच्याक आमी शिकया. अशान दुख्खांतूय बुड्डून वचनाका, अशें हांसांतूय बुड्डून वचनाका. दोनी सम्मिलन करून घेवन आमी चंदायरी आशा हसता हसता आशा म्हूण सांगताची हास्याक म्हणटाची. नगु नगुता नली नली येणे आगली. कसं नाही कष्ट येवच्या पुरो, आमकां कष्ट येयले तेन्ना आमी पर्याय सोदुया. हसता अशा हांसयता अशा मोगार अशा चंदायर अशा हांसू म्हणलो अत्यमूल वस्तू तो आमगेले आस म्हूण जाल्यार आमी व्हडले श्रीमंत म्हणले करून घेवन आमी दीस काडया म्हणटाची. म्हगेले हे 2 उत्तर हांगा राबयता. सकळांकय नमस्कार.